गोयच्या दर्यादेगांचेर कायदो मोडपाच्यो कसल्योच घडणुको घडच्यो न्हय म्हण दर्यादेग वाठारांत आनीक पुलीस स्टेशनां आनीक पुलीस दिवपाचें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां। गोंय आनी गोंयच्यो दर्यादेगो नितळ दवरपाक पर्यटकांनी आनी लोकांनी मजत करपाक जाय असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। मुख्यमंत्र्यान कळंगूट दर्यादेग आनी हेर वाठारांची उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक शोभित सक्सेना वांगडा मोटर सायकल पायलटाचे फाटल्यान बसून पळोवणी केली। सगळ्यात पयली आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आणि वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान जगावयले लोक गोंयांत कित्याक येता तर इट इज फॉर द बीच टुरिजम। इट इज अ सन सँड अँड सी हे टुरिजम पळोवपा खातीर ऑलमोस्ट टुरिस्ट सगळे जगावयले आमच्या गोंयांत येता आणि गोंयांत येयल्लो टुरिस्ट खास करून आमच्या कलंगूटच्या बिचाचेर येता। इट इज वन ऑफ द लॉंगेस्ट बीच इन द स्टेट ऑफ गोवा। आमचे बीच मेंटेन उरपाक जाय आणि त्या खातीर येता त्या टुरिस्टांनी बी आमकां तितकें कॉपरेट करचें पडटलें आणि गोंयच्याय सगळ्या पब्लिकाक हे बीचीस मेंटेन दवरपा खातीर सहकार्य। दुसरें आमी पुलीस डिपार्टमेंटाक ट्रेनिंग किंवा इट इज अ टुरिस्ट फ्रेंडली पुलिसींग कशें करचें हाजेर कंटिन्युअसली टुरिस्ट ट्रेनिंग ही कोस्टल बेल्टांतल्या पुलिसांक दिले वयतले। एक्चुली आतां कशें आसा आमी टुरिस्टांचेर जर एक्शन घेवपाक लागले जाल्यार परत हॅरेसमेंट सुरू केली हो प्रकार जातलो। आमकां त्या खातीर अवेरनेस करप किंवा आमचो जो होलसेलर्स आसता हाणेच तांकां तेज्या बद्दल अवेरनेस करप हें चड गरजेचें आसा आनी त्या खातीर गोंयकारांनी ह्या बाबतींत कॉपरेट करपाक जाय। आमी जायत्यो गजाली बाजूनी अवेरनेसच्या बाबतींत जाता त्यो गजाली करपाच्यो।